जायत्या गोंयान मकराचो उत्सव चालू आसा. मकर बरें सजून तितून देवाक बसोवन देवाचें दर्शन सगळ्या लोकांक दितात. आनी आमी सद्या अशें कुंकळ्ळें गांवांत फोंडें तालुक्याचे अंत्रुज महाल फोंडें तालुकाचे अंत्रुज महालू म्हणटा ते तालुक्याचे कुंकळ्ळें गांव आसा. थंय आमी आसा आनी हांगसर जे मकर सजयला ते कावी आर्ट हे पद्दतीन सजयल्लें आसा. सो आमी जाणून घेवया जे हांगसर वेवस्थापक आसा तशें तेणी सजयला तेजे कडल्यान की ह्या वर्साचे तेंच्यांनी कित्या खातीर हे कावी आर्टान सजयलें तें. हो कावी आर्ट एफर्ट्स घालपाचें कारण कितें की कावी आर्ट हो आमचो गोंयची पारंपारीक आनी मूळ गोंयची ही कला खंय तरी नश्ट जायत वता आनी ती टिकून रावची आनी लोकां मदीं हे एक कावी आर्टा बद्दल जाणकाय मेळची म्हणून हें हांवें केलां. आनी कितलो टायम लागलो करपाक? हें करपाक म्हाका एक 6 दीस सुमार लागले. कावी आर्ट कोणी शिकला खंय? ना कावी आर्ट हांवें शिकूना फक्त अशें मोबायलाचेर पळोवन हांवें हें दाखोवपाची ट्राय केली. कावी आर्ट केलं पण सो तुमचो आनी कितें फुडें कावी आर्टा खातीर कित्याक ती सद्या आर्ट आसता लुप्त वंचर गोंयान ना सो तेजेर तुमचे फुडें विचार आसा? न्ही आमकां पयलीं आमची चडशीं देवळां आशिल्लीं न्ही ती ह्या आर्टांचेच करताले. आतां आमी ह्या देवळाचे तशें पेंटींग ह्या वर्सा करपाचें असो विचार आसा आमचो ह्या वर्सा. हय आमचें शांतादुर्गा देवस्थान हांगा कुंकळ्ळ्या माळदोळ हांगा आसा हें आनी हें आमचें मकर हांगा अंदू कावी कला ह्या रंगकामान रंगयल्लें आसा. अभिजीत हरी कुंकळकार हो 2 वर्सांनी हे 3रे वर्स केलें. पयलीं आमी चडशे हांगा फोली मारताले. फोली म्हणजे पेपर जो आसता कलर ताजो पेपर मारून आमी ते रंगयताले. म्हणून ताजे तकलेन आयलें की कावी कला ही चडशी लुप्त जाल्ली आसा. कावी कला ही बरी प्राचीन गोंयची कला जावन आसा जी मातयेच्या कलरान कावी म्हणजे माती ताजे पासून तो रंग करून ती ह्या देवूळ सुद्दां आमचे पयलीं कावी कलेन रंगयल्लें आशिल्लें. हांगा बी जनेलां बी आसा पळय ताका कावी कलेच्या हाजे प्रमाणे अशी मारिल्ली आशिल्ली पयलीं. पूण ती आतां पेंटर नाशिल्ल्या कारणान हे नवे हाजे प्रमाणे आतां हे रंगयल्ल्या कारणान ती आतां कावी कले करपी लोक आमचे कडेन ना रंगकाम करपी लोक ना. पूण हे ताणें एक प्रयोग म्हणून अभिजीत कुंकळकार हाणें हो प्रयोग हांगा नवो केल्लो आसा. आनी जवळ देवळाक हे 500 वर्सां चड असो इतिहास आसा देवळाचो. भितर एक रोयण आसा देवळान आमच्या आनीक देवूळ बरेंच व्हड आसा. हें ब्रह्मदेशाची जे स्ट्रक्चर आहा पळय देवळाचें तशे प्रमाणे हें देवूळ बांदिल्लें आसा. हाका तशे घूड आसात वेगवेगळे तरेचे. तर तुमी पळयलें की तेंच्यांनी कितें सांगलां तें तुमी हांगसर नक्कीच पळोवचें की कशें आसा हें कावी आर्टाचें मकर स्टुडंटां खातीर शिरीश कुंकळकार.